मुरगावात कोळशाचे प्रदूषण वाढला, तसेच वास्को सड्यार घाण वास मारता। दर दिसा सांजे सड्यावेल्या लोकांक घाणयारो वास येता। ह्या घाणयाऱ्या वासाक लागून लोकांक त्रास जावपाक लागला। हे विशींची कागाळ लोकांनी आमदार संकल्प आमोणकरा कडेन केल्ली। होच विषय घेऊन आमदारान बिरेस्तारा उपजिल्लोधिकाऱ्यांची भेट घेतली। ह्या वेळार एमपीटी, अदानी आणि जेएसडब्ल्यूचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। आयज आमची मिटींग आसली हांगासर। आयज आमचो लोकल एमएलएन आमकां हांगा आपयलेलो की कलेक्टरा कडेन जे ऑथॉरिटीज आसा ते पोल्युशनाच्या विशयान ते आयज येयलेले म्हणून आमकां सगळ्यांक सांगपाक की थंय एक व्हडलो प्रॉब्लम जाला आमचो सड्यार ते मुरगांव हितून की तो अदानी जेएसडब्ल्यूचे ते कोल हे करता। पयलीं तर तो पोल्युशन करून आमी सगळ्यांनी इटले तांकां सांगून आयज तो हो जो वास मारपाक लागला जसो टायर जळयलेल्या भशेन असो की आमकां ते ब्रिथींग बसून घेवपाक येना। तशेंच आमचे थंयसर खूब ल्हान भुरगीं स्कुलाची आमची त्याच रोडा वयल्यान बीन घरा कडेन बीन वयता। जर आमकां घेवन ब्रिथींग जायना ती भुरगीं कशी घेतली? ते आमी आतां जे सामके हे इटला ते अदानी जेएसडब्ल्यूचे म्हणजे आयज आमी एमएलएचे प्रेशर घातला बाबा तूं कशा भशेन ते कितें तरी आमचें सोल्युशन काडून हे करपाचें म्हणून आयज सरान आमी तांकां आपोवन तेंचे मिटींग घेतलेली आहे, जॉयंट मिटींग। पळोवया फुडें ते कितें तेजें डिसिजन जाता। थळाव्या लोकांनी केल्ल्या कागाळी प्रमाण आपूण उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार प्रदूषण आणि घाणयाऱ्या वासाची गजाल घातिल्ल्याचे आमदार संकल्प आमोणकरान सांगले। सडा वाठारात येवपी घाण वास नेमको कसलो हें कळूंक ना, पूण जेएसडब्ल्यू, अदानी आणि एमपीटीच्या अधिकाऱ्यांक हाची चौकशी करपा खातीर 1 सप्तकाचो वेळ दिल्ल्याचे मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगले। त्याच प्रमाणे आयज आमी हांकां जेएसडब्ल्यू आनी अडानी स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा आनी एमपीटीकूय सांगलेलें आसा की बाबा वास येता तो कसो वास येता, खंयसून तयार जावपाक लागलो, सो हेजे भितर लक्ष घाला म्हणून आनी तांकां सांगलें आसा 1 विकाचो टायम दिलेलो आसा। तेंच्यांनी थोडीशी गजाली आसा ती आमी करतले म्हणून सांगलेलें आसा। बट तेंचें म्हणणें अशें आसा की हो जो कोलाचो जो आसा तो कोलाचो हो वास न्हू, ह्या कितें आसा ते आमी तांकां सांगता कोलाचो आसूं कितें आसूं, जेन्ना हो वास येता तेजेर बाबा हे एमपीटीन खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हो कसलो वास येता कितें आसा तेजेर फायंड आउट करचें। तेजे लागून आमचे गोवोरमेंटाच्या तर्फे एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय हे करतले। आनी हांवें तांकां सांगलां आमी जर पाशेस काडला इतले दीस काडून रावलेले आसा, जर हे 15 दिसां भितर आनी फुडल्या विका भितर जर तुमी हे इश्यू सॉर्ट आउट करना जाल्यार म्हाका मागीर आख्खे आमचे मुर्मागोवाच्या लोकांक घेवन तुमचे अगेन्स्ट बाबा म्हाका मागीर एज्युकेशन करचें पडटलें। सो ते ना जावच्याक लागून कितें इतली वर्सां आमी थंय रावता ते एरियेन वास असो वास आमकां केन्ना येनासलो। कित्याक आमचे मुर्मागोवान अशें जाल्लें आसा तो गार्बेजीचो वास आमी घेवन तो एक आमकां संवय जावन पडलेली आसा लोकांक सगळ्यांक। आतां हो एक दुसरो वास येवपाक लागलो, पूण हो त्रास आमीच घेवपाचो, आमच्याच मुरगांवच्या लोकांनी घेवपाचो। हेजो फायदो मुरगांवच्या लोकांक कोणाक आसा? आनी हो वास आतां कितें आसा, आतां बॉक्सायडूय थंयसून ट्रान्सपोर्ट जावपाक लागलेली आसा, जिप्सनूय जावपाक लागलेली आसा ट्रान्सपोर्ट। सो हे जे कार्गो आसा तेजे लागूनय जावंक शकता हे वास येता तो। सो हांवें थोडे व्हिडियोज काडलेले प्रूफ म्हणून, ते प्रूफ व्हिडियो तांकां दाखयला आयज मिटिंगेक हांवें कित्याक कशें डस्ट पोल्युशन जाता, कसो हो वास येता हे। सो हेजेर खंय तरी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां सांगलें आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका हो विकाचो टायम मागलेलो आसा। Honorable MLF Marmugao Sankalp sir, we had a meeting as he has raised the concern that some unusual smell is coming in his constituency in the evening time. So as per his request, we had a meeting and we had called the MPT, Southwestern Ports and Adani Ports. Also the Pollution Control Board and Health Department representative was present. So as of now we had given a 1 week time to the MPT and the Adani Ports to ascertain whether the cause is really coming from their premises, and after that we will have a joint inspection. As of now no warning because the source of the smell is not yet ascertained, so we are not sure from where it is coming. So for that we have told MPT first to ascertain from at their level where the smell is coming, and if it is coming, then we will have a joint inspection, and after that we will give our report. गोमंतक टीव्ही खातीर मुरगांवच्यान शुभम तिळोजी।